गोंय गोंयकारांचे काय गोरवांचे गोंयकार गोंधळात आसात। विधानसभेत रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न चर्चेक येऊनय अजून गोंयचे रस्ते गोरवामुक्त शेणमुक्त जावंक नात, गोमूत्रमुक्त जावंक नात ही वस्तुस्थिती। अजून कितल्या जाणांचे बळी गेल्या उपरांत सरकार जागे जातले, सगळीच कडेन हो प्रश्न खतखतपाक लागला। सरकार घेना ना जाल्यार कोर्टान तरी ताची दखल घेवची। बरेच तेंपासावन गोवा 365 मये मतदारसंघातले चोडण, एकोशी आणि पोंबुर्फा वाठारांतले रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न हायलायट करत आयला। गोवा 365 लोकांचे वतीनच हो प्रश्न मांडटा, पूण पंचायत चोडणेची आसूं वा पोंबुर्फेची कोणाकच रोड टॅक्स पेयरांचें आनी तांचे जिविताचें पडलेलें दिसना। नाजाल्यार येन्ना वाहनां चलोवप्यांक फोंडांत घालपाक रस्त्यार सोडिल्लीं गोरवां गोठ्यांत वा दोंगुल्ल्यांनी दिसपाची। ही पोंबुर्फा वाठारांतलीं गोरवां रातची आसूं वा दिसाची तांचेच राज्य पळोवपाक मेळटा। आणि ही चोडणेची एव्हरग्रीन समस्या। चोडणेचे पंच, सरपंच, आमदार विमानांतल्यान भोंवतात जाल्यार खबर ना, कित्याक तर ही गोरवां रस्तोभर पातळयले तेंचे मूत आनी शेणाचे थापे तेंचेच नदरेक पडनात। नाजाल्यार कितलेशेच वर्सांचो हो प्रश्न कोण तरी लोकप्रतिनिधी जबाबदारेन जाग्यार घालपाचो। हालींच एके मोनजातीचो बळी गेलो, पूण कसलोच आवाज ना, जशें कितें घडलेंच ना। मये मतदारसंघातले चोडणेचे फुडारी मनशांच्या बळींची बी वाट पळयतात काय कितें? आमच्या मये मतदारसंघान बहुतेक ठिकाणाचेर रस्त्याचेर गोरवां बसलेली आमकां दिश्टी पडटात। चोडण गांवांत तर सगळ्यांत चड म्हणजे चोडणची फेरीबोट काडून बिचोली पर्यंत येणाऱ्या रस्त्यार सबंद रस्त्याक गोरवां बसलेलीं असतात। आनी ही गोरवां जी आसा ही गोरवां वाहन चालकांक खूब त्रासदायक ठरतात। आज पर्यंत कितलेशेच ॲक्सिडंट ह्या गोरवांक लागून जाल्लेले आसात। ही रस्त्यार गोरवां जी आसा ही गोरवां खरें म्हटल्यार हेंचो बंदोबस्त खंय तरी कोणवाड्यान करपाक जाय। आमच्या सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीन एक कोणवाडो आसपाक जाय, तशी तजवीज प्रत्येक पंचायतीन करपाक जाय। म्हाका दिसता ही तजवीज चोडणचे पंचायतीन केल्लेली ना, आनी जर ही तजवीज जर करूंक ना जाल्यार हो पंचायतीचो गुन्हो आसा। खरें म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे ही पंचायतीक खरें म्हटल्यार दंड जावं येता। जी रस्त्यार गोरवां आसा ती सगळी गोरवां धरून व्हरून कोणवाड्यान दवरपाक जाय। त्या खातीर पयशाचो फंड, त्या खातीर आर्थीक निधी जो आसा हो सगळो निधी जो आसा हो निधीची वेवस्था केली वयता। पूण म्हाका दिसना की चोडण पंचायतीन हें केल्लेलें आसा म्हणून। चोडणच कित्याक बाकीच्यो हेर पंचायती ज्यो आसा हेर पंचायतींनी सुद्दां हीच परिस्थिती आसा। मयांतल्या तर कितल्याशाच भागांचेर अश्यो रस्त्याचेर गोरवां बसलेलीं असतात। जो गोरवाचो मालक आसा, जो गोरवांक जर ताका सांबाळूंक कळना न्हू जाल्यार ताका दंड दिवपाची तजवीज ह्या कायद्यान आसा। ही तजवीज खरी म्हटल्यार करपाक जाय। तो गोरवांचो मालक आसा ताका दंड दिवपाक जाय। सगळीं गोरवां जी आसा ही गोरवां इकडे धरून व्हरून कोणवाड्यान दवरपाक जाय। आज वचत थंय गोशाळा जाल्लेली आसा। ह्यो गोशाळा कोण तर रामदेव बाबा जो आसा, पतंजली, भारत स्वाभिमान यांच्या तर्फे ह्यो गोशाळा सगळ्याक आज चलयल्यो वयता। सरकारचे मानधनय तांकां ह्या गोशाळेक दिलें वयता। मागीर ही जी रस्त्यार जी गोरवां आसात ही गोरवां धरून व्हरपाची जबाबदारी ह्या गोशाळेची न्हू, भारत स्वाभिमानची ही जबाबदारी न्हू। जर तुमी सरकार कडल्यान जर फंड घेता जाल्यार ही जबाबदारी तुमचीच न्हू। आतां वचत थंय जी गोरवां दिश्टी पडटा ही वचत थंय रस्त्यार जी गोरवां दिश्टी पडटा न्हू, ह्या सगळ्या गोरवांक बंदिस्त करून व्हरून गोशाळेन दवरपाची जबाबदारी हेंची आसा। तुम्ही जर तर सरकार कडल्यान फंड घेता, नागरिक कडल्यानूय तुम्ही डोनेशन घेतात, इतले करूनय जर तर ही अशी गोरवां जर रस्त्यार जर सोडली आनी ह्या रस्त्यात गोरवांक लागून जर तर अपघात जाता तर मनशांचो जर तर जीव जर तर वयता न्हू जाल्यार हे सगळे व्याप करून कितें उपयोग आसा?
गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे.